लोकसभा वेचणूक आता एका महिन्यार पावल्या. भाजपाचे उमेदवार थारून प्रचारक होई लागल्यात. मात काँग्रेसीचे अजूनही उमेदवार कोण ते थारना अशी गत सध्या गोयच्या राजकीय मळार पळोवपाक मेळटा. काँग्रेसीच्या या सगळ्या आपसी बोळात पक्षाचे कार्यकर्ते बेजारल्यात. जाल्यार गिरीश चोडणकर आणि काणकोणासावन दक्षिण गोयच्या उमेदवार म्हणून प्रचाराक सुरवातूय केल्या. दुसरे वटेन इंडिया अलायन्सचो भाग आशिल्लो आपाचो आमदार वेंजी वेगशनूय मडगांवां कॉर्नर मिटिंगो घेवन लोकसभा प्रचाराचो नेट धरला. लोकसभा वेचणूक लागीं पावली तरी अजूनही गोय काँग्रेसीचे उमेदवार थारूंक ना. दिल्लींतल्यान काँग्रेस उमेदवारांच्यो वळेरेर जाहीर जायत आसा, मात गोयच्या उमेदवारांची नांवां मात अजूनही जाहीर जाल्ली ना. गोयच्या 2 लोकसभा सीटां खातीर सध्या गिरीश चोडणकार, अमित पाटकार, कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आणि फ्रांसीस सार्दिन हांची नांवां चर्चेत आसा. मात ह्या नांवांकूय खंय विरोध जाता. उमेदवारी कोणाक दिवची हे विशीं कन्फ्युजन आसतनाच आता गिरीश चोडणकारान मात नेट धरला. ताणें दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हण काणकोणच्यान प्रचाराकूय सुरवात केला. जाल्यार दुसरे वटेन बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगशनूय लोकसभा वेचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. औपचारीकरित्या नांवां जाहीर जायनासतना प्रत्यक्ष ह्या दोगांय उमेदवारांनी प्रचाराक सुरवात केल्ल्यान सध्या राजकीय मळार चर्चेक वेग आयला. तशें पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीची ही सुशेगादपणां गोयच्या मतदार राजा खातीर नवेदाद न्ही. आता ती सच्चीच जाल्या. विधानसभा वेचणूक आसूं नाजाल्यार मुख्यमंत्री थारवप, लोककौल आसून सरकार स्थापन करपाक कळाव आणि आता लोकसभा वेचणुकेचे उमेदवार थारवपा विशींचे कन्फ्युजन हे ताचेच उदाहरण. राजकारणात योग्य वेळात योग्य निर्णय घेवप गरजेचे असता. ताका लागून काँग्रेसीन वेळेचे महत्व लक्षात घेऊन उमेदवार जाहीर करप आणि लोकसभेच्या तयारेक लागप महत्वाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.